गोयात धिरयांचेर पुरायपणान बंदी आसा, मात कांय वाठारांनी अजून मेरेन ते उक्तेपणान चलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला। मंगळारा बाणावले बैलाच्या धिरया उपरांत सगळ्यांक हारून पळ काडिल्ल्या एका बैलाक दर्यांत बुडून दुखेस्त मरण आयिल्लें। ही गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेरान बातमी मुखार हाडल्या उपरांत संबंधीत यंत्रणांक जाग आयली आनी 2 जाणांचेर एफआयआर दाखल केल्या। मजगतीं आमदाराक सगळे खबर आसा तरी वाठारांत आपालिपाचो खेळ चल्ला असो सणसणीत आरोप सरपंच डिक्सन वाझान केला। पळयात। पयलीं तूं बैलान मारून मनीस मेलो, आता बैल मेला। तुगे बाणावल्या भितर हें चालू आहा, कितें म्हणपाक जाय तुका? कितें आसता मरे, सटन हांवें ते काल पेपराचेर घातलें आनी आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी हें जायत जाता। कोण रेड्यान शींग मारून वता, काल रेड मेलो आनी इट इज एक दुखीची खबर। पूण इतकें जाता हिंगा फॉल्ट आहा आमगे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव, म्हणजे हांव डायरेक्ट सांगता एज अ MLA। कित्याक तुमी खबर आहा ही गेरां मिटाय ती इट इज हायड एंड सीक। ते कोर्टाची ऑर्डर आहा, मागीर पुलीस आडायताय, पूण हे आमगेले इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव आहाय न्हू ते तांकां एनकरेज करताय। कितें म्हणून फॉल्स प्रॉमीस दिताय। फॉल्स प्रॉमीस कितें, हेज्या पयलींय लिगल करतले, असेंब्ली वतले, पार्लमेंटा वतले, हें जावपाक शकना। आनी आतां म्हाका दिसता आमगेले MLAन तेजेर उलोवपा जाय। म्हाका दिसता तो सगळे आख्या गोंया भोंवता, हें जाता तें जाता तें जाता, पूण म्हाका खबर ना हेजेर तो इश्यूचेर कांय उलयना। सो म्हाका खबर ना तेगे ती हेल्मेट ऑर्डर केल्ली ती आजून येयली ना जाल्यार, कित्याक तेणे पार म्हणलें रेड्या हेल्मेट घालपा जाय म्हूण म्हाका दिसता। सो माय बॉटम लायन इज व्हेरी सिंपल। यू हॅव टू टेल बाबा हें तुगेलें काम जातलें तेका वो ना, वो इट इज इलिगल और लीगल, बिकॉज यू हॅव टू टेल द फॅक्ट। तो सदां म्हणटल्यार आपण सारको स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपणाक इलिगल कांय ना, आपण कांय इलिगल कोना, आपणाक म्हणटे आतां हेजेर त्याने उलोवपा जाय। एज अ MLA इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आमकांय जाता इतले इश्यू जाले, तेगेले से कितें काय म्हूण इधर तो ताका सपोर्ट करता ओ सपोर्ट करना, ओ फाल्यां कितें जालें म्हणटा आपणाक खबर ना, कित्याक तेका गोंयांत कितें जाती सगळी खबर आसता। तो म्हणटा आपण शेत पुरयलो ना, आपण दोंगरा बांदलो ना, आपण इलिगल कोना, म्हाका तेका विचारपा जाय ह्या इश्यूचेर तुगे कितें सय आहा। ओ तो म्हणटा तुमी घेर घाला, तुमी कांय भिनाका, ओ तुमी मागीर घेराचे कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणटरी आपण म्हणटा आपण कांय खबर ना। सो आय एम डायरेक्टली चार्जिंग हिम द वे ही इज टेकिंग ओनरशीप ऑफ ऑल द थिंग्स वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा। तो खंय नायट क्लब लेट चलल म्हणटा हें इलिगल म्हणटा तें इलिगल म्हणटा। हांव विचारता MLA वेन्झी, why don't you come with a statement on this? Do you support this or you don't support this? This is my direct charge to him. कित्याक तो सारको म्हणटा आपण म्हणटा आय एम नेवर सपोर्ट इलिगॅलिटीज, आपण लीगल आहा तें करता, आपण केन्नाय कांय करना। सो हांव विचारता ते कडेन इतले आमचे इश्यू जाले। सी आय एम नॉट एगेन्स्ट धिऱ्यो, म्हाकाय धिऱ्यो लायक जाताय, पूण कितें जाता वेन समथींग इज रॉंग यू मस्ट नॉट एनकरेज दोज पीपल। त्या लोकांक तूं कितें करता रेडेकाराक तूं भिना काय रे करया रे, पूण एश करून कितें जालें म्हणटरी सगळे धांवताय। सो हांव विचारता हे तरी खंय तरी आमगेले MLAन तेजेर एज अ ही शूड कम क्लियरली वॉट इज इज स्टँड। लिगली करता जाल्यार जाय न्हू, गव्हर्मेंट लिगल आसा लॉ करपाक जाता न्हू, मागणी आसल्यार करपाक जाता। चडश्यो धिऱ्यो जाता तुमच्या तितून जाता, बेनावलीच चड जाता। काल सुद्दां एक पाडो मेला। हांव नको बाबा तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता, म्हाका खबर ना पाडो मेला म्हणून। पणजे न्यूज बोर्डान तुका बाणावले पावना ना म्हाका पावना, केन्ना काल केन्ना जालें म्हणून। काल जालें, काल इवन 2 जाण बूक केले। हांव नको बोलना, पोस्ट पोवंक ना बाबा, पोस्ट पयला ते बसता का म्हणटा आमी भोंवता आमी। म्हाका पाडो मेला म्हणून म्हाका खबर ना, तुमच्या पळय एक टायमार ते गोंयकारांचे एक ट्रेडिशनल धिऱ्यो म्हणटा ते ट्रेडिशनल आशिल्ल्यो त्यो कांय कारणाक लागून बंद जाल्यो। आतां म्हाजी सरकाराक थोडे आमी सगळे मोगी धिऱ्याचे लिगली करता जाल्यार बरें जालें, सरकार करता जाल्यार बरें जालें। तेंची मागणी कितले फावटी कितलीं वर्सां जाली मागणी आतां जाता तें पळय आमी जाता म्हण आमी कशें सपोर्ट सांगूंक जाता। करता जाल्यार आमच्यान हुंयच्यान भितरल्यान जाता जाल्यार आमी कांय नाका। पळय आतां ओपनली जाता, आमी आसना न्हू, आमी असले जाल्यार तो आमकां जाता बरें, आमी असले म्हणून सांगता न्यूज कळना, पोस्ट पावना ना पोस्ट तूं आतां तुमी सांगला न्हू, आतां तुमी सांगल्या म्हणटा म्हाका कळ्ळें पुलीस सारकें काम करिना अशें दिसता। पुलीस थंयचे लोकल पुलीस जे आसा सारकें काम करना अशें दिसता। हांव कित्याक
आं हप्ता पावता तेंकां म्हणून ह्यो धिरयो चालू उरता हांव नको तुम्ही सांगला म्हणून हांव आयकता ऑफिशियली कांय ना न्हू ना एफआयआर जाले ऑफिशियली खंय आसता त्यो धिरयो? एफआयआर जाल्यार तेची चवकशी जातली न्हू बाबा हांवें कसो स्टेटमेंट करूं तुम्ही आता 27 लागीं पावले ह्यो गजाली तुका इतल्यो खबर ना जाल्यार 27 तूं कशें फुडें करतलो आतां खंयच्यो खबर ना दिर्याचे तर आतां तुका खबरूच ना. ना पूण दिर्यांच्यो खबर हांव ते दिर्यांच्यो ज्यो ऑफिशियली कितें आहा ते म्हजें उलोवपाक जाता अनऑफिशियली कितें गांवची गजाल तुजी तुम्ही म्हाका सांगलें दिर्यो जाल्यार बैल मेला म्हणून मात समज तुमकां legal- आयकता लिगल जायत जाल्यार तुमी वेलकम करता धिरयो लिगल कित्याक प्रमोट करचे ना ते गोंयकाराचें ट्रेडिशन मरे पूण ते ते- धिरयो पयले जाताले न्हू कांय कारणाक लागून बंद जाल्यो आमी पासून एक बील असेंब्लीन जेन्ना आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्ले आमी पासून एक बील घातलेलें त्यो बुल फायट म्हणून न्हू तेंचे एक स्ट्रेंथ तेंचे हें करपाक पण मेलो काढली बट अशें मोडटा ते हे फुटयले जो बीजेपीन म्हाका फुटयले आं बीजेपीन फुटयले कोणें ते बिल तुमी हाडलें ते कितें 2006 हाडलें आमी जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तेन्ना बीजेपी ना सरकार मागीर हाडलें परत न्हू परत हाडलें ना आमी नाका न्हू बाबा पूण ह्या इलेक्शनाक तूं पुश करतलो हें आतां आमकां तो रिक्वेस्ट बरं, केलो तुमकां धिरयो जाय काय तर ना आमकां रिक्वेस्ट केलो पळय तें ट्रेडिशन आमचें सो तुमकां जाय जरी तर ऑफिशियली जाता जाल्यार आमकां जाय पूण तुमी कितें प्रयत्न करतले आमी जेन्ना आमकां रिक्वेस्ट करतले आमचे जे ट्रेडिशन मागता ते धिरे करपाक डेफिनेट आमी प्रपोज मांडटले मागणी केली तुमच्याकडे आतां तर करिना आतां तर आमी सरकारान ना न्हू बाबा सरकारान हाडले जाल्यार करतले हाडले आतां आहा ते कोण करता ते करता सरकारान जाल्यार येतले फुडले फावट आं फुडले फावट येतले सरकारान ते लोकां कडेन ना न्हू तुमी रावतले पाडवले आमी रावतले पाडवले रावतले तिकीट खंयची कितें काल दनपरां बाणावले पार्किंग लॉटाच्या मुखार जे शेत आशिल्लें थंय घेर जालें आनी ह्या घेराक जो रेडो व्हरलो तो रेडो धांवन बिचां भितर पावलो दर्या भितर पावलो बाणावले आनी थंय तो बुडून मेलो. ह्या घडणुकेचें वृत्त जेन्ना गोमंतक टीव्हीन आउट केलें ताजे नंतर कोलवा पुलिसांक लेट उसरा जाग आयली आनी तांणी हाजेर कंप्लेन रजिस्टर केली. ह्या कंप्लेनी भितर तांणी 2 जाणांक एक्यूज म्हूण नोंद केल्ली आसा. तांची नांवां आसात एंथनियो फेर्नांडीस कोलवा आनी सलीम सेरावली अशे 2 जाणांक हांकां तांची नांवाचेर केस रजिस्टर केली. आनीक कोलवा PIन दिल्ली म्हायती प्रमाणे काल राती एंटनी जो आसा तो ताका हाडलो तांणी कोलवा पुलिसान ताका अरेस्ट केल्ले आसा आनी आतां ताणें दिल्ली त्या म्हायती प्रमाणे सलीम म्हणटा तो हो येवपाचो आसा खंय. पुलिसांनी जेन्ना आमी पुलिसांक फोन केल्लो हे फोटो आमचे कडेन पावतकीर तेन्ना पुलिसांनी न्हयकार दिल्लो की आमच्या एरिया कसली घेर्रां बिर्रां जायनात आनी ताजे नंतर तांणी एक्सेप्ट केलें की आमच्या एरियाक घेर्रां चालू आसात. आतांय बी PI अशें म्हणटा की घेर्रां सगळे गोंयाक चालू आसात, कोलवात न्ही जाल्यार सगळे गोंयाक चालू आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. पूण ही घेर्रां एक हाजे पयलीं कोलवाक अशें घेरां जावन मनशाचो जीव गेल्लो आनी आतां एका बैलाचो जीव गेल्लो आसा. ही घेराचेर एक्चुली बंदी आसा पूण ही बंद कित्याक जायनात. हाजेर कावेलीचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी प्रतिक्रिया दिवन सांगल्या की हे सगळे जे इलिगलिटीज बाणावल्याक चलतात त्या आमदाराच्या आशिर्वादान चलतात. हो आमदार बाकीचे सगळे जे प्रकरणां आसात ती बॉब मारीत भोंवता गोंयाक पूण ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर ताजो लक्ष ना. ताणें क्लियर कट सांगपाक जाय हें लिगल काय इलिगल आनी हाजेर ताजो स्टँड कितें आसतलो. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकार.